मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोंयभर बेकायदो बोरवेलांचेर खर कारवाय करपाची घोषणा केल्या। न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत कारवाय सुरू आसा। राज्यभरांत केल्ल्या सविस्तर सर्वेक्षणा वयल्यान आतां मेरेन सुमार 22 बेकायदेशीर बोरवेल सील केल्यात आनी आनीक बोरवेल सील करपाची शक्यताय आसा अशें मंत्र्यान सांगले। खास करून उदकाची मागणी वाडटा तेन्ना खर पावलां उबारूंक येतात अशी शिटकावणी ताणें दिली। पावसाळ्या वांगडा उदकाची उपलब्धता सुदारिल्ल्यान जून सावन टप्प्याटप्प्यान सीलिंग मोहीम सुरू जावपाची शक्यताय आसा। अंजुना सयत हालींच्या प्रकरणांत ह्यो विशय खर नदरेक हाडला। अधिकारी आता उल्लंघनाचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात आणि विभागवार कारवाय करतात। तशेंच सरकारान विकासकांक वॉटर हार्वेस्टिंग पद्दत चालीक लावपाचे निर्देश दिल्यात। अनधिकृत बोरवेल सोसून घेवचे नात हे स्पष्ट केलां। चिमला जवळ 22 मार्क बोरवेल आमी सील केल्ले आसात। अजून आज काल कितें कोर्टात केस आशिल्ली ताजेर पळयता कशें कितें जालें म्हणून आनी समजा गरज पडली जाल्यार लक्षांत घेयात। हो मे म्हयनो आसा, त्या मे म्हयन्यांत बोरवेल जे पळय सगळेच टोटली बंद करूंक जायना, पूण तरी आसतना कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे आमी 22 बोरवेल ते बंद केल्ले आसात। अजुनूय बंद करपाच्यो ज्यो आसात पळय त्यो संवसार करतात। आमदार मेळोन सीएमाक मेळोन गेल्लो ऑन दीस चिमला व्यतिरिक्त आणि जे दुसरे काही ठिकाणी आसात ना काही ठिकाणी आसात, ताजी हांवें लिस्ट करपाक लायला, सर्वे करपाक लायल्या आनी मेन म्हयनो जायना फुडें जून म्हयन्याचे आमी सिलींग सुरू करतले। अंजुना आतां एक बोवाळ जालें की अंजुना आयज काल कितें बोवाळ जालें की थंयसर इलिगल बोरवेल सांपडले म्हणून तेंच सांगतलें हांव। बऱ्याच ठिकाणी आमी सर्वे करपाक लायल्या डिविजन वायज। ते सर्वेचो रिपोर्ट घेतलो आनी त्या प्रमाणे मागीर आमी जून म्हयन्यात जेन्ना पावसाचें उदक आसता, आमचें हाजेंय उदक भरपूर आसता तेन्ना ह्यो बोरवेल टप्प्याटप्प्यान आमी सील करता। सो तुमच्या डिपार्टमेंटाचो व्हडल्या प्रोजेक्टांचेरूय दो आसतलो, कित्याक असल्या हितून चडश्यो इलिगल बोरवेल मारतात आमच्या प्रोजेक्टांनी व्हडल्या प्रोजेक्ट्स जे बांदतात बिल्डिंग्स दॅट कम्स अंडर तुजें टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा पळय, तांणी तांकां बोरवेल करपाक म्हणजे कितें करपाक वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक तें केलां काय कितें पोस्ट करता। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।